नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार कोकणी भाषा आंदोलनात फक्त कारवार जोयडा भागाचेच कोकणी भाषा प्रेमी आशिले. कारवारच्या आंदोलनकाराली माहिती. कारवार शांतप्रिय आशिल्ल्या कारवारात कोकणी भाषेच्या देवनागरी लिपीच्या नामफलकाचेर काळे फासून कोकणी भाषेच्या लोकाल्या भावनेक धक्क लायल्या कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या काही सदस्याचेर पोलिसांन एफआयआर दाखल केला. या कन्नड संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याली म्हणणी की कर्नाटकात कोंकणी लिपी कन्नडानच बरोवंक जाय ही तेमगेली म्हणणी. पण कर्नाटकात देवनागरी लिपीत बरयतले खूप जण आसात. कारवारात तर कोंकणी बरयतले देवनागरी लिपीतच बरयतात. सरस्वती सन्मान पुरस्कार हो देवनागरीत लिपीतच श्री महाबळेश्वर सैल माजाळी हेमकां मेळ्ळा. ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक श्री रवींद्र केळेकर हेमकां मेळ्ळा. तरी हे अज्ञानी लोक कोंकणीची देवनागरी लिपी ना म्हणतात. आज 24 जूनाक मंगळूरच्या गीता केणी हेमकां कन्नड पुस्तकाचे अनुवाद करून देवनागरी लिपीत बरयल्या पुस्तकाक केंद्रीय पुरस्कार मेळ्ळा. हे ताजे उदाहरण. असे कितलेशे जाण कोंकणीच्या पुरस्कारा खातीर देवनागरी लिपीत साहित्य बरोवन असे पुरस्कार मेळयतात. केंद्रीय साहित्य अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार जेन्ना दितात तेन्ना तेमी संविधान मानून घेतिल्ल्या देवनागरीत लिपी आशिल्ल्या साहित्याचोच विचार करतात. ही सगळी पुस्तकां वयल्यान कन्नडान जरी बरयली उरली तरी भितर स्क्रिप्ट देवनागरी आसा. तेजेर वयर देवनागरी अशें बरयला पळया. कर्नाटक सरकारान उर्दू अकादमी स्थापन केला. तेमी तर उर्दू लिपीतच वापरतात. तेमकां राजभाषा कन्नड लागन तर असो सार्वजनिकालो प्रश्न. जे कन्नड संघटनेचे पदाधिकारी म्हणतात कारवारात कोंकणी भाषा आंदोलनात कारवारा भायले गोंय महाराष्ट्राचे कोंकणी भाषा अभिमानी येयले. पण तेमी सांगचे हे खोटे. जमिले सगळे अभिमानी कारवार जोयडा भागाचेच आशिले. पण जे कोंकणी नामफलकाक काळे फासू येयले तितूंतले 2 जाण मात्र कर्नाटका भायले अशें सार्वजनिकान आरोप केला. 15 दिवसाच्या कालावधीचो वाट पळोवन डीसी साहेब कितें निर्णय घेता तेजी कारवार कोंकणी भाषा प्रेमी वाट पळयतात. गेल्ले 14 तारखेच्यान एक प्रॉब्लेम स्टार्ट जाल्ले आसा कारवारा भितर. ते कितें काय म्हणल्यार कारवारच्या कोंकणी भाशेत देवनागरी लिपीन आमगे म्युनिसिपालिटीन बरयिल्ले त्या बोर्डाक काळे पुसयल्ले. हे काळे पुसयल्ले लोकांचेर आमी केस केल्ले आसा. हेमगेल बेल कॅन्सल जावं जा म्हणून हांव डीसी कडेन विनंती करते आसा. कित्याक म्हळ्यार हेमचे पयलीं बी बेलार आसा हेमगेल बेल पयलींच कॅन्सल जाल्यार ही बी बेल मेळना तेमकां. तशें म्हूण घेवन हेमकां बेल कॅन्सल करून आमगेले पोलीस लोकांक आमगेले जे कितें भावने धक्के जाल्लो आसा मराठी जे कोंकणी उलयता लोकांक तेमकां ನ್ಯಾಯ दिवजा म्हणून हांव विनंती करते आसा. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ರೈಲ್ವೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದಂಥ ಕೊಂಕಣಿ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿದು ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಾನೇ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ದುಷ್ಟರು ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿತವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ DC ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಭಾಷೆಗೇ ಮಸಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಅದರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾರವಾರದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪರಬ್ರವರು ಕೊಂಕಣಿಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವ್ರದ್ದು ಈ ಮೊದಲು ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಬೇಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದುಂಟು. ಅದನ್ನು ಬೇಲ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗೋದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार.
तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. न्हंयत उदक नाशिल्ल्यान दांडेलीत कागद कारखान्याचे 3 प्लांट बंद. कारवार जिल्ह्यात किनारपट्टी वाठारात फाटल्या 2 दिवसांपासून जोरात पावस पडते आशिल्ल्यान जनजीवन विस्कळीत जाल्लें आसा. जाल्यार या जिल्ह्यात घाटावेले जे तालुके आसात त्या तालुक्यात पावसाचें प्रमाण मात्र खूप कमी जाला. ताका लागून जोडा तालुक्याच्या काळी न्हंयचेर आशिल्ल्या सुपा धरणात उदकाचो सांठो खूप कमी जाला. ताका लागून धरणांतल्यान उदक सोडचें बंद केलें असून काळी न्हंयत उदक ना. या कारणान हांगच्या वीज प्रकल्पांतल्यान वीज निर्मिती बंद जाला. तशेंच काळी न्हंयचेर पर्यटकांसाठी सुरू आशिल्ले वॉटर राफ्टिंग आनी इतर उदकांतले खेळ बंद आसात. दांडेली हांगच्या प्रसिद्ध वेस्ट कोस्ट कागद कारखान्याचे 3 प्लांट काळी न्हंयत उदक नाशिल्ल्यान बंद केल्यात. चित्ताकुला काजूवाडा हेस्कॉम खात्यान निर्लक्षपणा केल्ल्यान चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्षान दाखयली मानवीयता. कारवारात सध्या पावसान जोर धरला. बऱ्याच जाग्यार या पावसा वाऱ्यान रस्त्यार झाडां विद्युत वायरां पडन खूप जाग्यार अडखळ जाला. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या काजूवाडा हिंगा रस्त्यार विद्युत वायरीचेर एक व्हड रुखाची खांदी पण रस्तोच बंद जाल्लो म्हण हेस्कॉम खात्याक स्थानिकान माहिती दिली. ते संबंधित कर्मचारी येवन ते स्थळ परीक्षण करून ही खांदी पडिल्ली वैयक्तिक मालकाली जागा असून ती खांदी काडूक शक्य ना. खांदी तुम्ही काढल्यार वायर सारक करतात म्हण सांगून गेले अशें कळला. पण या खाजगी मालकालो या घरात वास्तव्य ना, परगांवांत आसा अशें कळला. तेन्ना ग्रामपंचायत अध्यक्षाक PDO हेमकां माहिती दिली. तेन्ना तेमी येवन स्थळ परीक्षण करून वाट खुल्ला करचे आश्वासन दिले. पण पावसा निमित्यान कामगार मेळना जावन सांज पर्यंत 6 वाजपर्यंत प्रयत्न करून अखेर फाल्यां सकाळी ही वाट मोकळी करून दितले अशें ग्रामपंचायत अध्यक्षान आमगेल्या बातमीदारांन विचारिल्ल्या कारवार प्लस कोंकणी चॅनलाक माहिती दिला. बेकायदेशीर गांजा विकचे 7 जण ताब्यात. कारवार शिर्शी भितर गांजा वापर करचे आणि विकचे प्रकार वाडते आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात शिर्शी शहराच्या रामनबैल गणेशनगर या सार्वजनिक जाग्यार गांजा विक्री करतल्याचेर धाड घालन 7 जाणांक ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतिल्ल्या आरोपीक वैद्यकीय तपासणी खातीर कारवारच्या किम्स आस्पत्रेत धाड दिला. DSP रवी नायक हेमगेल्या मार्गदर्शना सकल CPI रामचंद्र नायक हेमगेल्या नेतृत्वात ही कारवाई केली. ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग रोड, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम ETC and FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.